रुपाली दीक्षित यांनी पोस्ट केल्ल्या इंस्टाग्राम व्हिडिओचेर कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय टॅक्सी असोसिएशनाक वास्को पुलीस स्टेशना कडेन संपर्क साधलो। तातूंत तेणी गोंय टॅक्सी ऑपरेटरांक माफिया अशें म्हणलां। असोसिएशनाच्या म्हणण्या प्रमाण हो व्हिडिओ 2 म्हयन्या पयलीं एका घडणुकेचेर आसा। तातूंत दीक्षितान दाबोळी विमानतळार मालवणाक वचपी पर्यटक वाहन 5,500 रुपयांक भाड्यान घेतले, जे त्या डेस्टिनेशनाचेर पावोवन फारीक केले। टॅक्सी चालकांनी तिचे आरोप खोटे आनी तांचे प्रतिश्ठेक आनी रेप्युटेशनाक लुकसाण करपी अशें म्हटले। संघटनेन आता वास्को पुलिसांक ह्या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी केल्या। सिद्धेश बांदेकर काणकोणासान दीस गोंयकार टॅक्सीकार। तुम्ही पळयला आसतलो व्हिडिओ जो एक व्हायरल केला, तो व्हिडिओ पोस्ट केला आमच्या टॅक्सीकारा बद्दल आमकां माफी आनी येते म्हणला। हांव इतलेंच मागता बाबा, आमी इतले आतां आमी गोंयान इंटरनॅशनल प्लस इंडियन आमी गेस्ट फेस करता, पण आज पासून आमकां इंटरनॅशनल इतली केन्ना कंप्लेन येवंक ना दिसता। सारकें मरे आमी फर्स्ट इम्प्रेशन जो आहा हो टॅक्सीकार उरता, लायक पिकअप सगळें दाखोवपाक, ताका ड्रॉप करपाक असो टॅक्सीकार। हांव कितें म्हणटा, सगळो हें बी आमचें ब्रेड एंड बटर। सो एक रिक्वेस्ट की असली फॉल्स व्हिडिओ पोस्ट करचे न्हू, कित्याक म्हाका दिसता टॅक्सीकार आमी एक 50 ते 100 रुपया घेवपाक एक्स्ट्रा म्हणल्यार आमी भिता मरे, कित्याक उरल्यार म्हणल्यार आमी आज पासून आयज फॅमिलीयर आनी सारकें तांकां परत व्हरून तेजे वस्तू बिस्तू पावयता असलो आमचो धंदो असो करून सांबाळून दवरलेलो आहा। सो ओनली वन रिक्वेस्ट फॉर द ट्युरिस्ट हू इज कमिंग हियर, इट्स लायक अ strong request from the taxi people, the local one, please don't do like this type of business, which really hurting other business, hurting their, and then you self-respect, putting a false allegations and all. Don't do this, please, because we are having also this taxi is like a bread and butter for us. So only request for all the tourists who is coming in Goa, please, corporators, be nice and good. We are all the time here in Goa for the taxi people, like always like an ambassador we say for the taxi people. Yes, so please, the request, don't do like this of videos and break other peace and other business. Thank you. तुमकां मिडियाक पयलो हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमी आयज आमचे सगळे न्यूज आसता, जे इम्पॉर्टन्स आसता, जी मेसेज वचपाची आसता ती तुमी आयज फुडें पावयता आनी तुमकां देव बरें करूं। तेच भाशेन आयज हांव वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आयज आमची आख्खे सावथ गोवा जावं सावथ गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी असोसिएशन ओनर्स आयज हिंगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर येयले, कित्याक कांय दीस पयलीं एक रील व्हायरल जालो की एक इन्फ्लुएन्सर येयले आनी ताणें रील काडलो की आपल्याक 10,000 चार्ज केले म्हूण गोंया फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट टू वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा। पूण हांव सांगूंक सोदता की आयज ते वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा वचोंक ना, ते आउटसायड गोवा गेला। आनी जो टॅक्सीकारान ताका 10,000 जी रेट सांगल्या, हांव सांगता आनी आमी सगळे आख्खे गोंयचे लोक सांगता टॅक्सीकार भाव की रेट सारकी सांगल्या, कित्याक एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट जी आहा टॅक्सीकारांची, गव्हर्मेंट गॅजेट रेट तेजी रेट तर करूंक गेल्यार 6,000 तेजी रेट जाता हाली किलोमिटर्सांची, कित्याक अप एंड डावन 300 किलोमिटर्स जाता। ते नायट चार्ज आहा, नायट चार्ज ते व्हिडिओचेर तर पळयता ते मिड नायट ताणें ट्रॅव्हलिंग केलां आनी तो टॅक्स तर धरी तूं ऑलमोस्ट 10,000 बसता। पूण आयज आमच्या टॅक्सीकार भावान जो ताका ट्रॅव्हलिंग केलो, तो व्हेकल नंबर GH06T5940 ही व्हेकल ताका घेवन ट्रॅव्हलिंग केल्ली फ्रॉम गोवा टू मालवण, अदर स्टेट, नेबरिंग स्टेट ऑफ गोवा। थिंगा ताका येल्ले तेजेर ताका 5,500 चार्ज केल्या, लेस दॅन द गव्हर्मेंट गॅजेटेड रेट। आनी तरी पूण तेणे आयज आमचेर आरोप घातले गोंयकारांचेर, जे नीज गोंयकार, जे आज पयल्यार कळटा जे आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे आहा ते गोंयकार भाव आमचे, तेंचेर आयज आरोप घातली की ओव्हरचार्ज मागली म्हूण पयशे। ओव्हरचार्ज मागोंक ना, एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट सांगलेली, पूण तेजी काकलूत करून ते चोडू मनीस म्हूण ताका 5,500 घरान पावोवन तेणे आयज आमचेर येदे व्हडले एलिगेशन घातले म्हूण आयज आमी वास्को पुलीस स्टेशनार आयज आमी येयल्ले की आमी आयज डिफॉर्मेशन केसूय केल्या तेजेर की तेणे रिप्लाय दिवचो, तेणे आमचेर फॉल्स एलिगेशन कित्याक घातला काय म्हूण। आनी हांव तशेंच दुसरे इन्फ्लुएन्सर और दुसरे जे गोंयकार लोक, the tourists which are coming down to Goa, is a straight message for y'all. Please don't do the wrong reels for the Goans, because it's a bread and butter and we are surviving on this, and we have the only one source of income is the taxi driver, and it's our traditional business since from a longer time. This is the third generation with the business is going on, and we are handling this tourism in a nice way, in a proper way. And I respect the tourists which are coming down to Goa. Not only me, all the people of Goa, the tourism stakeholders are respectively telling, and please don't do the false reels and don't spoil the name of the Goa. Thank you very much. Good evening सगळ्यांक, हांव विक्टर फर्नांडीस फ्रॉम साउथ गोवा। म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आमच्या गेस्ट जे ट्युरिस्ट गोंया येता पळय तांकां, अशें करून तुमी भायरसून येवन आमचें गोंयचें नांव पेड्यार करूं नाका। हें आमचें लायव्हलीहूड आनी गिवींग सच वर्ड्स आमकां म्हणोंक देखून आमकां काळजान दूख भोगता। वेन यू आर कॉलिंग अस माफियाज, सो प्लीज
I request our tourists, when you are coming to Goa, enjoy Goa and go back. But don't call us mafias. Thank you. थँक्यू फॉर मिडिया. आयज सावे बाबान आमच्या कडेन सांगलां तशें हांव इतकें सांगूंक सोदतां की हे जे इन्फ्लुएन्सर येतात आनी कॉर्पोरेट लॉबी हो टुरिजम बिझनस टेक ओवर करपाक हें जें रिजन आसा अशें रील करपाक तांकां लाखांनी रुपया दितात आनी हो आमचो गोंयचो ट्रेडिशनल बिझनस पिड्ड्यार करता. सो हांव रिक्वेस्ट करतां एज पर आमचे गोवा लोकल लँग्वेजीन रिक्वेस्ट करता आनी जे जितके ट्युरिस्ट येतले हांगासर तांकांय की हे असले इन्फ्लुएन्सरांचे पॅकेज दिता म्हणून कितेंय रील करनाकात कित्याक आमचो ब्रेड एंड बटर किल जाता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.